आणि एक आमच्या वेगळ्या गावा खातीर एक बरी गजाल जी आमच्या कार्यकर्त्यांक आनी तशी वेगळ्यान की आमचे 5 मेंबर महेश गवंडे तसे आमचे माजी सरपंच पंच दिनेश सहस्रबुद्धे त्यांचा आज बीजेपी प्रवेश जाता तो आमकां एक आमकां अशी उमेद दिसता की वेगळ्यान कमळ अशें फुलतले की ताका आनी खंयचे पक्ष येवपाक वाट मेळपा ना हांव खरेंच त्यांच्या आमच्या पक्षा वतीन त्यांचे स्वागत करता। बारीकल्या बारीक लोकां खातीर सामान्य लोकां खातीर काम करता म्हणून आयज आमची जी पक्षाची वाटचाल आसा ती मोठ्या हेतून जाता आणि आमच्या मतदारसंघात सगळी कडल्यान पक्ष प्रवेशाचो विषय आमचे कडेन येयलो आणि आमी तो विषय फुडें व्हरतना आमी म्हटलें पंचायतीन आमी करूया म्हटलें आणि आयज योगायोगान आज दोतोर येयल्लो आसा हांगासर आणि पंच आमचे जे माजी सरपंच आणि आताचे पंच आसा ते पक्ष प्रवेश करता खरेंच आयज आमकां बरें दिसता। आमकां जी फुडें वाटचाल आसा आमची ती आमकां खूब आमचे हांगासर मतां जी आसा तो खूब आमची वाडटली हितून मात्तूय दुबाव ना। तशेंच शेवटच्या घटका मेरेन जे काम करपा खातीर जे आमचे कार्यकर्ते आसा तांकां हांगासर पाठबळ मेळटले आणि आमचे जे पक्षाचे धोरण आसा त्या सगळ्या गांवान आणि जे कामां जे आसा डेव्हलपमेंट जो आसा तो हेच्या नेटान फुडें वयतलो म्हणून आयज हांव त्यांच्या सगळ्यांचे अभिनंदन जे पक्ष प्रवेशाचो आमचे करतले दिनेश सहस्रबुद्धे आणि महेश गवंडे यांचे हांव स्वागत करता। फाटल्या 30 वर्सां हांवें काँग्रेस पक्षाक कार्य केलें। काँग्रेस पक्षात जायती पदां भोगली, ब्लॉक प्रेसिडेंट जालो, PCC मेंबर जालो, गांवांक ती कामां आमी त्या टायमाक सरकारा मार्फत केली पण त्या टायमाक कामां केली आणि आयज फाटल्या 5 वर्सांक डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना निवडून येयले आणि त्याच्या नंतर ह्या दुसऱ्या टर्माक निवडून येयले म्हाजो तेंचो जरी हांव काँग्रेस आणि ते BJP आसले तरी तेंचो आणि म्हाजो जो एक दोस्ती आसली आमची त्या दोस्तीत खंयच आमकां बाधा येयली ना केन्नाच। सार्वजनीक कामाक हांव ताका बधाई दिता सदांच मुख्यमंत्री की सार्वजनीक कामाक तो केन्नाच त्यांनी पार्टी पळोवंक ना आणि हेच लिडराचें जर खरें कार्य आसत जर ते म्हत्वाचें तें कित्याक पार्टी जर पळयत जायत जाल्यार गांवाचो विकास जायना, गांवाचो विकास जातलो जाल्यार पार्टी त्या टायमार पळोवंक जायना। इलेक्शन टायमार 15 दीस आमी पार्टी पळोवया। आयचे 2 कार्यक्रम, एक वेगळ्या गांवांतल्या लोकांक हो मेळपा खातीर आयला आणि दुसरो वेगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमी पंच महेश गवंडी आणि माजी सरपंच बाब दिनेश सहस्रबुद्धे या दोन्ही कार्यकर्त्यांचो त्यांच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या सहित भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश। सगळ्यात पयली हांव महेश आणि दिनेश हांच्या असंख्य कार्यकर्त्यां सहित भारतीय जनता पार्टीत स्वागत करता आणि आयच्यात तुम्ही आमच्या कुटुंबाचे एक घटक झाले ह्याच पद्धतीन मानले वतले। तुम्ही फुडली कितलीशीच म्हणजे जशें दिनेशान सांगले की फाटली 30 वर्सां काँग्रेसीन कार्य केल्या उपरांत एक कार्यकर्त्याक किंमत ना। भारतीय जनता पार्टी हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा आणि ताकाच लागून म्हाज्या सारकिलो सामान्य कार्यकर्तो जो आपली प्रायव्हेट प्रॅक्टीस हांगासर करतालो तो भारतीय जनता पार्टीचे काम करीत करीत आज मुख्यमंत्री पदाचेर पावत जाता। हेच खरें म्हणजे तितूंतलें